प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16वो विसवूर वोड 1 ते 8 पर्यंत. Luke chapter 16 verses 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून आपल्या शिसांक अशें सांगलें, कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुग्दम आसलो. हो ताच्या ग्रेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोरशी वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुज्या विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुग्दम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुग्दमान आपल्यात भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुग्दमपण काडून घेता म्हणटच हांव आतां कितें करूं? कोणूच म्हाका सोंकत ना. भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. शाब्बास, कळ्ळें म्हाका मुग्दमपणा वेलो निकळायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका येवजोलें. आपल्या दोनयाच्या एकल्या रिणकाराक आपोवन ताणें पयले लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयांक तूं कितलो देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. मुग्दमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपत्र. बॉस हांगा आनी बेगीन ताजेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलो देवो आसाय? ताणें प्रतिपाल केलो, 100 खांडयो गंव. मुग्दमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपत्र घे आनी 80 बरय. तो सुवितेन आपलें काम केलें म्हूण दोनयान त्या नाड बुद्धीच्या मुग्दमाक व्हरनिलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता गळटाना उजवाडाच्या मनशा परस अदीक तोजवितेची. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत जेजू एक वोपार घालता. आनी कितें घडटा? एक मुग्दम आपल्या सायबाचें काम जें करतना चोरूंक लागता. आपलें काम सारकें करिना आनी सायबाक कळटा की हो मुग्दम चोरता म्हणून, नागोयता म्हणून. आनी आतां ताका त्या मुग्दमाक आपोवन तो कामाचें काडूंक सोदता. ताका म्हणटा, म्हाका हिशोब दी. आनी त्या वेळार जेन्ना मुग्दमाक कळटा की आतां ताच्या सायबान ताका गोड दवरला म्हणून तो काम करिना, बरे भाशेन तो आतां चोरता, तो कितें करता? तो आतां वेता आनी जो लोक त्या सायबाचे पयशे दिवपाचे आसले, रीण काडून पयशे दिवपाचे आसले, तो मुग्दम वेता आनी तो म्हणटा, तुका म्हज्या सायबाक कितें दिवपाचें आहा? ते म्हणटात 100 तेल. म्हणटा बरय 80. म्हणजे 20 जे 100 आसपाचे आसले तेल, ते 80 बरय म्हणजे ते 20 ताका फुकट दिता. आनी दुसरो मनीस म्हणटा, तुवें कितें दिवंक जाय गो? तो म्हणटा 100 दिवंक जाय. तो म्हणटा 80 बरय. म्हणजे ताका 20 ते फुकट दिता. आपल्या पयशाचे न्हय, आपल्या सायबाचे. आनी कित्याक तें करता काय? तो जाणो आतां तो सायब ताचो काडूंक सोदता ताका कामांतलो. म्हणटच कामांतलो काडीत जाल्यार तो तांचे कडेन वचोंक पावतलो. ते ताका ते वतले कित्याक ताणें तांकां फावोर केला म्हणून. आनी तो आतां हें सगळें करता. आनी जेन्ना सायबाक कळटा की ताणें अशें केलें, तो ताका एके भाशेन बरे भाशेन तो म्हणटा, बरें काम केलें. कित्याक बरें काम केलें? कित्याक ताणें हे पयशे जे आसले ते वापरले ताजे दुसऱ्यांचे बरोबर आमिजाद करपाक, दुसऱ्यां बरोबर बरो रावपाक. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, देवान आमकां आपल्या पुताक धाडला ह्या संवसारान. ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला. आनी ह्या संवसारान आमकां कितेंय जाय जाल्यार आमकां दुडवांची गरज. दुडू ना जाल्यार आमच्यान कांय करूंक जायना. पूण देवाच्या राज्यान आमकां कसलें जाय जाल्यार आमकां गरज भावार्थाची.
भावार्थ जाय आमकां सगळे देवाचे मेळपाक. ह्या संवसारांत जो लोक भावार्थान चलना तांचे कडेन दुडू आसा, आनी दुडू आसत जाल्यार तांच्या संवसाराच्यो कसल्यो वस्तू घेवंक जाता. पूण आमी जेन्ना हे दुडू वापरता दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान हाडपाक, आमी वापरता ह्या दुडवा वरवीं तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक, ह्या दुडवा वरवीं आमी तांकां देवाचें उतर शिकयता, तांकां जेवण दिता, खाण दिता, तांकां रूप दिता, घरा रावपाक दिता. पूण तेच्या उपरांत तांकां आमी शिवर्तमान शिकयता, तांकां शिवर्तमान सांगता. तेन्ना आमी कितें करता, आमी तांचे बरोबर आमिजात करता, तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिता, आनी आतां भावार्थान तांकां सगळें मेळटा. तर भाव भयणीनो, ह्या ओपारीन जे आमी आयज आयकलां आमकां कसली शिकवण मेळटा. जेन्ना आमी जेजूचे फाटलावतात, जेन्ना आमी खरेपणी जेजूच्या राज्यान आसा, आमकां देवान आपलें उतर दिलां, देवान आमकां आपली सजमणी दिल्या ताच्या पवित्र आत्म्या उदेशी. आमी ही सजमणी घेवन, आमी हें उतर घेवन आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय. आनी आमी जैतिवंत जिवीत जियेल्या उपरांत आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाय. आमी आमचे कडेन जें आसा, जें देवान आमकां त्या जैतिवंत जिविता वरवीं आमकां बेसांव निभोवल्या, तें बेसांव आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय आनी तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाय. कित्याक एक दीस भाव भयणीनो, त्या मुक्तमा भाशेन आमी देवा फुडें आसतले आनी देव आमकां विचारतलो, तुवें संवसारांत वचून कितें केलें, कितें काम केलें, कसलीं फळां हाडलीं तुवें, तोखतात कसलीं फळां बिश्टीं तुज्या कामाची, तुज्या पोटाची. आनी त्या वेळार आमकां जबाब दिवचो पडटलो, आमकां हिशोब दिवचो पडटलो. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा, आजून पासून आमी हिशोब दिवंक ना. कित्याक आमी दीस येयलो, दीस गेलो, सुमान येयलो, सुमान गेलो, म्हयने आयले, म्हयनो गेलो, वर्सां येवन गेलीं, आनी आजून पासून आमकां कितें काम तें देवान दिलां तें आमकां आजून कळोन ना. तर आयज भाव भयणीनो, आयज तान आमी ह्या देवाच्या उतरान रिगून रावुया. हे देवाचें उतर आमच्या जिवितान पाडूंक कमेस करुया. एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, एक भावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. आनी जेन्ना हें जिवीत जियेता, आतां आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवया, दुसऱ्यांक सांगुया कशे भाशेन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतल्या, कशें आमचें तारण जातलें तें आमी तांकां शिकोवया आनी तांकां जेजूच्या राज्यान हाडुया. की एक दीस आमी जेन्ना जेजू फुडें आसतल्या आनी त्या मुग्धबा भाशेन आमच्यान हिशोब दिवंक जातलो, आमच्यान सांगूंक जाता, सायबा तुवें म्हाका इतलें दिलें, इतलें हांवें हाडलां, जेजू तुज्या राज्यान इतले आत्मे हाडले, हांवें आतां तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशीं हें सगळें काम केलें, तुज्या कुरपेन केलें, तुज्या घोटायेन केलें, तुज्या जाणवायेन केलें. आनी त्या वेळार आमी आयकतले, बरें काम केलें म्हज्या चाकरा, ये आनी स्वर्गा राज्यान तूं आतां सूख भोग. हें आयकपाक आयज तान आमी सगळीं सुरवात करुया, हें वावरुया आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितान, की दुसऱ्यांक आमी जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आनी खरेपणी ताचें तारण जावपाक आयज तान आमी ही सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.